प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वोर वोड 39 ते 47 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 verses 39 to 47. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकार्यासाच्या घरांत भितर सोरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणले, भोस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ, आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तोर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली, आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ तोलोय देखून तूं सुभागी. मारियेचें तुस्त गीत. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या देवा तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की मोरी एलिझाबेथाक भेट दिवपाक वता. पूण ही भेट दिवचे पयलीं कितें घडलें? आंज बोडवो गाब्रिएल मोरये कडेन येता नाजरेत गांवांत आनी तिका सांगता, तूं सोरेस्पराची आवय जातली आनी तुजो संबंद दादल्याशी आसचो ना, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी तूं आतां गोरबेस जातली. आनी बाबणेनो, आमी जाणो कितें जालें तें. मोरयेन जेन आंज बोडवे गाब्रिएलान सांगलें, देवाचें उतर तिका सांगलें, तें सोत मानलें आनी तिणें कितें म्हणलें, हांव जावन आसा सोरेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. हांव आसा सोरेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. तर भाव भयणीनो, जेन्ना मोरयेन तोंड उक्तें केलें आनी ही उतरां उलयलीं, जेजू तिच्या भितर गोरबेस जालो. जेजू तिच्या कुसव्यान गोरबेस जालो. आनी आतां आंज बोडवे गाब्रिएलान कितें सांगलेलें तिका, तिजो भावार्थ घट जावपाक, तिजो संबंद दादल्याशी जायना जावन ती आतां गोरबेस जातली म्हूण तिणें कितें आंज बोडवे गाब्रिएलान मोरयेक कितें सांगलेलें की तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ आतां 6 म्हयन्याची पिरायेर आहा, ती आतां गोरबेस जाल्या आनी ती जाणटी पिरायेचेर ह्या वेळार आतां 6 म्हयन्यान आसा आनी देवा कडेन कांय जायना अहें ना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आज बोडवो मोरयेक हें सांगता, मोरी पळोवंक सोदता की खरेंच आपली बापूल भयण एलिझाबेथ गोरबेस जाल्या म्हूण. म्हणटच ती नासरेत गांव सोडून आतां थिंचोर जुदेयाक एलिझाबेथाक सांगात दिवपाक वता. म्हणजे ती पळोवंक सोदता की खरें जें आंज बोडवे गाब्रिएलान सांगलां तिका तें घडलां वो ना तें. पूण कितें घडटा, जेन्ना ती भितर सरता आंज बोडवे एलिझाबेथच्या घरान आनी ती नोमान करता एलिझाबेथाक, तेन्ना एलिझाबेथ मोरयेचें उतर आयकोन ती आतां भुरगोडटा. ती आतां सोरेस्पर पवित्र आत्म्याच्या आदारान तिका नोमान करता मोरयेक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना एलिझाबेथ मोरी सांगिनासतना कितें घडलें आंज बोडवे गाब्रिएलाक की ती गोरबेस जाल्या अहें कितें घडलां, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी मोरयेक नोमान करता आनी म्हणटा, सोरेस्परची आवय म्हाज्या घरान येयल्या, आतां कितें घडटा. जेन्ना मोरी आयकता तिजो भावार्थ घट जाता. ती जाणो आतां की जें आंज बोडव्या गाब्रिएलान सांगलां तें खरें सत्य. भाव भयणीनो, जेन्ना मोरी एलिझाबेथाच्या घरान येयली तिणें सांगना, तिणें एलिझाबेथाक सांगना, पळय आंज बोडवो गाब्रिएल म्हज्या घरा येयल्लो, ताणें म्हाका सांगलें की हांव देवाची माय जातली आनी आतां हांव म्हज्या कुसव्यान जें भुरगें आहा तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ, आनी कांयच म्हणिनासतना फकत नोमान कोत्ता एलिझाबेथाक. पूण एलिझाबेथ
पवित्र आत्म्या उदेशी मोरयेक पोत्तून नमान कोत्ता आनी जी उतरां उलयता मोरयेचो बाबाड जाता घोट जाता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे शिवर्तमान आमी वाचता आमी सगळीं मोरये भाशेन आजून सुभागी. कित्याक जेजून आमकां सांगलां लुकाचो 28 लुकाचो 11 28 तातूंत कितें जेजू म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा ती खरेंच सुभागी. पळय, आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता मोरयेन देवाचें उतर आयकलें 5 गोडव्या गाब्रियेला वरवीं आनी तिणें तें सत मानलें आनी म्हणलें, हांव जावन आसा सुरेस्पराची चाकोण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा की आमी भावार्थी, देवान आमकां आपलें उतर पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन दवरलां. आमकां फकत गरज तें फकत वाचून न्हय, आयकोन न्हय, पूण तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून. आनी जेन्ना आमी तें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा आमी आतां खरेंच सुभागी. कित्याक भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, देवाचें उतर आयकता, आमी फकत काणयो आयकना, आमी कितें घडलें 2000 वर्सां पयलीं आयकना, आमी कितें घडलें 3000 10,000 वर्सां पयलीं आमी आयकना, फकत हिस्टॉरिकूय. पूण देवाचें उतर जावन आसा काल, आयज आनी फाल्यां तेंच उतर, कित्याक जेजू जावन आसा तें उतर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतर आयकता, तें उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी कोत्ता, खरेपणी देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमी खरेंच सुभागी. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, मोरयेन देवाचें उतर पाळलें केलें आनी तिणें देवाचें उतर आयकोन जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो, तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर पाळटा आनी तें कोत्ता, आतां आमी हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून घडलां खुर्सार आमचे पासत, तें आमी जिवंक पावता, दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी आमी जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावर करपाक तयार जाता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया आनी हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक, फकत आयकूंक न्हय पूण करूंक, हें आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.